ना कितें आसा न्ही हो टेंडर हांव PWD मिनिस्टर जाल्यार 5-6 म्हयने जाले. हो टेंडर म्हाका दिसता खूब पयलीं केल्लो. सो तेजेर हांवें म्हणजे असो डिटेल रिपोर्ट घेवना, पूण ताका मागला हांवें कित्याक काल मागीर आमचो गोविंद बाबान स्टेटमेंट करतरी PWD जेन्ना इनवॉल्व जालो की एसेंब्लीन एक स्टेटमेंट जालो आनी आतां 2-3 दीस पयलीं दुसरो स्टेटमेंट जालो. सो हांवें आमचे PC सगळे CE हांगा गेले ट्रेनिंगाक गेल्ले आसा ते आज पावता 4 दीस ट्रेनिंग. सो तांचे कडेन हांवें सांगलां की तरी म्हाका एंटायर फायल वीथ एक्सरसायज दिवचो. पूण तांचे कडेन ओरली विचारलें तेन्ना म्हाका सांगलें की दे हॅड सजेस्टेड अ पर्सन आनी इट वॉज देअर डिसिजन. सो आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन इट रायट नाव कित्याक म्हाका खबर ना. इट वॉज प्रिवियसली डन. म्हाज्या टेन्युरा भितर ह्यो गोश्टी जावूं ना. सो PC CE बी कोण नाशिल्ले. फायल्स आर वीथ देम. सो ते आज परतून येता फ्रॉम ट्रेनिंग. ते गेल्ले लखनौ खंय तरी ट्रेनिंग IRCTची ट्रेनिंग आशिल्ले. सो दे कमिंग टुडे. फाल्यां तांकां सांगलां म्हाका ती फायली हाडून दी. सो आय विल इन्वेस्टिगेट इन टू द फायल अँड अंडरस्टँड अँड मेक अ प्रॉपर स्टेटमेंट. तर त्यांचं म्हणलं कोणाचं डिसिजन? No, तेच ते PWD ऑफिशियल्स no, PWD is executing authority. There is no decision. File movement to give nomination basis तेच ते नॉमिनेशन बेसीस कोणा दिवपाक गेल्या. वॉट वॉज द रोल ऑफ PWD. म्हाका जेन्ना ओरिजिनल फायल मेळटली म्हाका कळटलें कित्याक आतां हे स्टेटमेंट गेले 2-3 दीस जाले. आमचे ट्रेनिंगाक गेले 5 दीस जाले. आतां CE PC कोण ना. दे गॉन फॉर ट्रेनिंग. सो ते आज राती कडेन पावता. फाल्यां ती फायल हाडून हांव पळयतलो. पूण प्रिलिमिनरी हांवें विचारलें तेणें म्हाका सांगलें की डिसिजन अशें आसा की दे हॅड सजेस्टेड PWD सजेस्टेड. अशें म्हणून म्हटलां की समबडी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हॅड रिटर्न की असले कसले कॉन्ट्रॅक्टर आसा हू आर डुईंग दी स्पेशलायज जॉब. सो आमचे आमचे मुंबय जे बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू सी देर वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर हू वॉज ऑन गोईंग वर्क चालू आसा. अजून तरी कंप्लीट जावन आतां डिसेंबर आमी करतले. सो दॅट कॉन्ट्रॅक्टर इज अ स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक बाय विदाउट ब्रेकिंग द बिल्डींग दे डेमॉलिश द स्ट्रक्चर. कित्याक तितून आमचे बिल्डिंगा भितर 2-3 जाण हें आसा म्हणजे मुंबय गोवा आसा 2 फ्लॅट रूम आनी बाकीचे कोण अरुणाचल प्रदेश आसा अशें करून. सो अल्टिमेटली इट वॉज डिसायडेड टुगेदर टू डू बाय गोवा. सो तेन्ना हो स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर फॉर जे लोकण आसा ताका घट करपाक इन टॅक्निकल लँग्वेज हांव तुका सांगूंक जाता पूण इट इज बेसिकली अ स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर. सो ऑन गोईंग वर्क तेजो आशिल्लो ते सजेस्टेड अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी बेस्ड ऑन दॅट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सेड दॅट दे मूव्ड अ फायल टू कॅबिनेट दॅट दे वील गिव इट टू हिम अशें. बट PWD इज नॉट रिकमेंडेड. दॅट्स वॉट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सांगता. बट वन्स आय गेट द एंटायर फायल दॅट टायम आय विल गिव अ प्रॉपर स्टेटमेंट. But whatever said and done, if PWD is responsible, PWD is responsible. Whoever is responsible, responsibility has to be ascertained. So for me, it is now I have come in the helm of affairs only 4-5 महीने झाले. It is much before me. So but to get details, once the file comes to me, I will be able to give. But let us see what it is. ओके सर, आता म्हणू शकता की फ्रॉम द सजेशन्स फ्रॉम कला अकादमी PWD डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट अशें म्हणू शकता. कला अकॅडमी जे म्हाका सांगला फोनाचेर की कला अकॅडमीचे म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान विचारलें की असले जॉब स्पेशलायज जॉब जे लोकांचे म्हणजे स्टील रिएन्फोर्स करपाक हे कोण करता. सो आमचो तेन्ना एक काम चालू आसा अजुनूय चालू आसा जे आमचे गोवा भवन कितें म्हणटा पळय ते बॉम्बे आसा पळय ताका काम चालू आसलें स्पेशलायज कॉन्ट्रॅक्टर. सो आमी फक्त रिप्लाय केलें की असलें काम हांगा चालू आसा. मात तेजे फाटल्यान तेणी डिसिजन घेतलें अशें प्रिलिमिनरी सांगलां. सो हांवें आज फॉर द एंटायर फायल आनी मागीर तुका प्रॉपर स्टेटमेंट दिता. ओके, द सेम कॉन्ट्रॅक्टर सेम कॉन्ट्रॅक्टर हू वॉज डुईंग देर हॅज बीन गिवन दीस वर्क. दॅट मच इन्फॉर्मेशन आय हॅव गॉट. ओके सर, तर PWD डायरेक्ट असे करू शकता कॉन्ट्रॅक्ट असे देऊ शकता म्हणून? ना अशी 2 गोश्टी आसा. ज्यो गोश्टी आसा PWD डायरेक्ट दिवपाक शकता वो ना. फाटीं कितें जालें म्हाका खबर ना. हांव तें पळयतां. पूण आज पासून हांवें 5 म्हयने हांवें इवन रस्ते जेन्ना हांव मिनिस्टर जाले जे रस्ते पिड्यार जाल्ले तुमकां खबर आसा. काणकोणा रोड, चोल्लागड अशे खूब रस्ते पिड्यार जाल्ले. आतांय खुबशे रस्ते आसा पूण ते इम्पॉर्टंट आमचे स्टेटीचे रोड आसले कारणान हांवें डिसिजन घेतलें की शॉर्ट टेंडर केलो 7 दिसाचो. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर एलिजिबल आशिल्ले हू कूड परफॉर्म विदीन द स्कोप ऑफ टायम म्हणजे विदीन 1 मंथ बिफोर द रेन्स इफ दे कूड परफॉर्म ओनली वी शूड हॅव कोटेड. अदरवायज दे वूड नॉट. तेचे एंटायर प्री कंडिशन घातलें की देअर EMD वूड बी फॉरफिटेड and only those contractors could be part of it. And so it was a pre-decision contract. 7 दिसाचो टेंडर काडलो and who was L1 in that, we gave the work order and all those contractors performed and they did the work
म्हणजे कंडिशन अशें आसलें की एक्सपेंडिचर मागीर धाड ऑन ओपनिंग ऑफ टेंडर इशू द वर्क ऑर्डर अशें म्हजें डायरेक्शन आशिल्लें. सो बेस्ड ऑन दॅट ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ द टेंडर L1 वॉज स्टॅब्लिश्ड अँड वर्क ऑर्डर वॉज इशूड. सो अँड देन एक्सपेंडिचर सँक्शनां मागीर घातली फायल. सो ते वर्क वॉज एक्झिक्युटेड. दीस इज हाव वी डू. पण म्हजे पयलीं कोणें कितें केलां आज पासून हांवें असली गोश्टी करूं ना एक्सेप्ट फॉर मागीर 5 लाखाची 2 लाखाची जी एमर्जन्सी ब्रेकडावन आसता पायपलायन फुटली ते फोनाचेर सांगता मागीर आमी कर म्हणटा. पूण इतलें व्हडलें काम म्हाका दिसता PWDन म्हाजे हितून टेनरा भितर आज पासून हांवें करपाक दिवना. करपाक गरज पडली जशें रस्त्याचेर सांगलें हांवें ताका शॉर्ट टर्म इवन कोर्टाचे जे आमी आसा कोर्ट जे आतां कोर्टान मॅटर आसा जो बिल्डींग सेक्शन जे आमचें मडगांव आसा जो कोर्ट आमचो जुडिशियल कोर्ट ते रूफ पडलो म्हणटा पळय ताका आमी तशें करूंक ना. आमी प्रोसिजर फॉलो केले टेंडर काडलो आनी आतां ताका वर्क ऑर्डर इशू केले. सो असो हांवें केला हेजे पयलीं कितें जालें म्हाका खबर ना. ते सगळे इन्क्वायरी जाले ते करया पूण आज पासून हांवें तशें करपाक दिवना. अजून एक असलो क्वेश्चन की तुम्ही आता म्हणले की डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट एक टायमार इमर्जन्सी टायमार दितात. सो अशेंच इमर्जन्सी हे करून यूज करून तो भायल्या भायर टेंडर हे केल्लो विदावट एनी हे ना हांवें करूं ना न्ही म्हाका खबर ना ते फाटलें केलें जाल्यार म्हाका फायल हाडपाक जाय वाचपाक जाय म्हाका म्हजे कडेन फायल ना. सो ती हाडटरी मागीर हांव स्टेटमेंट दितलो. पूण आतां म्हाजे टेन्युअर 5-6 म्हयने जाले ते टेन्युअर भितर अशें येदें व्हडलें काम हांवें करूंक ना. व्हडलें कामां केल्या पूण शॉर्ट टेन्युअर केला कंडिशन घातला की इट शूड बी ओवर विदीन दॅट टायम आनी रस्ते केले हांवें. पूण मागीर आय डीड सच अ वे दॅट इवन एक्सपेंडिचर सँक्शनां धाडनाका इशू द वर्क ऑर्डर ऑन इमिजिएटली ओपन द L1 मॉडल लोअस्ट मॉडल and open to anybody, but provided that contractor had the capacity and the manpower and the machinery and the stock to execute this work. ते हांवें केला शॉर्ट टेंडर. पूण नॉट ऑन नॉमिनेशन बेसीस आज पासून हांवें करूं ना. पूण शॉर्ट बारीक कामाची 2 लाखाची 5 लाखाची केल्या आसतलें कित्याक पायपलायन फुटली जशें फाटी पायपलायन फुटलेली आनी ते उदक लीक जातलें सो तूं टेंडर काडपाक शकना. असल्या टायमार आमी केले आसतलें विथ स्पेसिफीक हे ऑन अ स्मॉल अमावंट वेर इज रिक्वायर्ड अर्जंटली टू बी डन केले आसतले आमी अशें कामां. पण व्हडली कामां केन्ना अशें डायरेक्ट करूं शकना ना तूं सांगला न्ही करूंक शकना न्ही करूंक कितें शकता पावर्स अंडर CPW मॅन्युअल ताका 2.2 म्हण आसा ताका पावर खूब दिल्लो आसा तूं करपाक. पूण हांवें करूं ना म्हजे पयलीं कोणें केलें म्हाका खबर ना. एनी आयडियाज आता हो जो टेंडर आसा तो 2.2 तुमी एक म्हाका खबर ना रे ताका लागून फायल जेन्ना येतली म्हजे कडेन म्हाका कळटलें आतां स्टेटमेंट करून कसं जातलें. ओके सर तुम्ही इन्क्वायरी करतना PW ऑफिशियल्स जे असले तेंचेरय करतले इन्क्वायरी. पयलीं हांवें फायल मागयल्या तेजे फाटल्यान जी फायल येता म्हजे कडेन ती पळयता आनी जी गोश्टी करपाक जाय ऑनरेबल CMाक सांगता मग CM डिसिजन घेतलो कितें करपाचें आहा तें. सपोज लास्ट टायम CMान सस्पेंड केलें जे 14 गाटर काम सारकें करूं ना म्हणून तेन्नाच PWD मिनिस्टर हांव जाल्लो सस्पेंड केल्लें म्हणून सस्पेंड केलें न्ही. सो फाल्यां जर CMान सांगलें इन्क्वायरी कर आमी करतले. पूण जी गोश्टी म्हजे पयलीं जाली जर तेजेर कितें आसता ताका CMाचें हें घेवंक पडटलें. म्हाजे हितून हांव असली गोश्टी करपाक दिवचो ना हें म्हज्या टाणपणीन दवरलेलें आसा. इन्क्वायरीन जर PWD ऑफिशियल जे असले अशें कळ्ळें की तेंची सायड फॉल्टी आसा तेंचेर इन्क्वायरी जातली. तेच म्हणटा म्हाका फायल पावना आनी पयलींच कशें चित्या फुडें मीठ घातलो. सो लेट दॅट फायल कार्ड आय वील डिस्कस विथ CM एंड देन एप्रोप्रिएट एक्शन वॉट एवर ऑनरेबल CM advises we will take. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.